GEM Kids, Goa's first truly international preschool now in Margao, in collaboration with GEM International School affiliated to University of Cambridge Assessment. Admissions open. Call and grab the opportunity as your child deserves the best education. नमस्कार येवकार गोवा टुडे राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स विधानसभेक युती करपाचो निर्णय गिरीशाचो फुडार हायकमांडाचेर काँग्रेस प्रभारी म्हणटा गोय सरकार नोकऱ्यो दिवंक फेल पक्ष सोडून गेल्ल्या 10 आमदारांक परत घेवचे नात मात राजीनामो दिवन गेल्ल्यांचेर काँग्रेसीची स्पष्ट भूमिका ना सांगेचो पक्ष आमदार काँग्रेसीच्या दारार दिनेश गुंडूरावाक मेळून आयलो प्रसाद म्हणटा काँग्रेस प्रवेशाविशीं रोखडोच निर्णय पाचव्या भेण्याबरोबर गोंयांत आता तांबडे आणि धवे भेणे बाळपय साठरेच्या श्याम गावसान केल्या लागवड चवीक बरे आणि मार्केटात प्रेसय बरो मेळटा श्यामाचो दावो आणि फ्लाइंग सीख धांवगडो मिल्खा सिंग संवसाराक अंतरलो शेनवारा जाले निमणे संस्कार म्हयनोभर पयलीं जाल्लो कोविड देशभरांतल्या लोकांनी ओपली आर्गां विधानसभा वेंचणुकीचेर युती करपा विशीं खंय काँग्रेस हायकमांडाचेर उलोवन थारायतली म्हण दिनेश गुंडूरावान स्पश्ट केले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकाराक बदलप काय दवरप तेवूय हायकमांडाचेर सोडला 3 दीस कार्यकर्त्यांकडे उलोवन तांचे विचार आयकल्यात काँग्रेस वेंचणुकेक तयार 50,000 नोकऱ्यो आनी बेकारी भत्त्याचो बीजेपी सरकारान आश्वासन पाळचे म्हण काँग्रेस प्रभारी मागता Kumbh Mela was allowed to happen. The biggest super spreader event in the world was the Kumbh Mela event. Knowing the facts, they allowed all these things to happen. I said I'm going to all the 40 constituencies, visiting, and we'll be doing the entire tour. And we will take a decision based on what will be the correct strategy to see that this BJP government goes. So, all those things will be decided in a proper manner based upon ground reality one side. Second thing is, you have to see that this anti-democratic, corrupt, unethical, anti-people government should go from Goa. So for that, we will take suitable decision at the right time. Especially since it's on the back foot, is it going to take a decision quickly? Because only 6 months are left before the... No, we will as far as possible see to it that we have got a lot of clarity in our decision making in terms of who are the candidates going to be as early as possible, because like you said, we can't keep it sometimes we've seen in the past that we delay it too much. So definitely this time it will be at a much earlier stage. There's some amount of confusion, let us say, that okay, some people are saying there could be a change, some people are saying someone should remain. That happens in politics. Sometimes when people are sitting and talking and they're meeting each other, they will say a few things and that happens. So I will not take that too seriously, but discipline is important. Saying these 10 people who have defected, they have backstabbed us, they have betrayed us, they have gone and aligned with the BJP. Definitely we will not be considering them. Because if such unethical practices... What happens to those who have resigned? Are they planning to return? I am talking about this. Fully defected. Are they planning to return in your party? No, even if they want to return, we will not be taking such people back. So Because we have to end this virus. See now, whether it is sometimes good for the party, bad, that is not the issue. Goa cannot have this kind of politics continuing forever. We need to put a stop to this. So what is this? They are still elected members of the Congress. They have not resigned from the, they have not relinquished the hand symbol.
but they're still sitting on the but they're posing with the lotus symbol. So how unethical can a person be? Sir, are you only talking about defectors, not the person who has resigned? Who have resigned? I'm talking about the defectors. Okay. So you don't talk about, Resigned, they are you don't welcome. talk about Vishwajit Reddy who has resigned. I am So talking they are about defectors right now. So These those- 10 people. So those who are resigned can be welcome. I'm not saying anything on that. Congress defeat BJP without regional party in Goa. See, like, Yes or no? see, that is, Congress is the strongest political party in Goa. Strongest political party, there's no doubt about that. How to defeat BJP is a strategy that we're going to make. But And your own leader are talking against It your is, own party. I think Is it possible? everything is possible. Everything is possible. even Alan. Everything, I said no. To defeat BJP, we can also do, everything is possible. Not that it's not possible. But we will take after full inputs, we'll take the right decision on that. We demand two things from the government. One is fill up the 50,000 jobs in 2 months. Otherwise, we will protest strongly against this government. We will go to the streets. We demand that you start paying some unemployment dole. If you cannot pay 3,000, reduce it a little bit. We don't mind, but start paying the unemployed youths of the state. If you don't do that, if you don't announce that program, then our Youth Congress people are going to agitate. And we're going to demand and we will protest throughout the state. सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकाराचो काँग्रेसीच्या हातांत हात घालपाचो यत्न काँग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडूराव गोंयांत आयला ताका मेळून काँग्रेस प्रवेशाविशीं खंय उलोवप जालां म्हण रावान मिडियाक म्हायती दिल्या काँग्रेसीन प्रसादाक घेतले काय ना ते खंय रोखडेच कळटले प्रसाद म्हणटा प्रस्ताव मांडला रोखडोच निर्णय जाहीर करता No, Mr. Prasad Gamkar, he met me here only. He had come to Congress office. So he had a discussion with me and he went. So we have had a discussion. That's all I can tell you. He has shown interest. See, if he's come over here and met me in the Congress, it's not that it was a hide and seek operation. He came over here and met me here only. No. So everybody, not that it has kept. Is he interested in joining? Is he interested? If he has come and met me and we have discussed, then what should I say to that? You will see after a few days. After a few days. रिस्पॉन्स बरो आशिल्लो तांकां म्हाजे बद्दल विचार करून सांगला हांव पयलीं काँग्रेसीचो कार्यकर्तो सो आमची लोकां कडेन उलोवप चालू आसा म्हाजे जे कार्यकर्ते आसा खांगे भागाचे तांचे कडेन उलोवप सगळें चालू आसा कशें केल्यार बरें कितें काय तशें त्या निमित्तान काल काँग्रेसीचे जे फुडारी आयिल्ले तांचे कडेन मिटींग एक जाल्ले कडेन आशिल्ली जालें म्हळ्यार तांचे कडच्यान आमकां हें आयलें की तुमी मिटींग करपाक इंट्रस्टेड या म्हणून त्या प्रमाणे मिटींग जाली बरीच जाली अशी पॉझिटीव जाली अशी सो फुडें विचार करया आतां तांचे कडच्यान कितें आसा रिस्पॉन्स येता पळोवपा जाय तो रिस्पॉन्स पळोवन मागीर फुडें उलोवपाचें सांग तेणें कितें परत कितें सेकंड दुसरो परत येता तेन्ना विचार करया आनी परत सारकें बसून उलोवया म्हणटा पाचवे भेणे सगळ्यांनीच पळयल्यात आनी खाल्यात मात आतां गोंयांत तांबडे आनी धवेय भेणे पळोवपाक मेळटा वाळपय साट्रे गांवांतलो तरणाटो श्याम गांवसान ही लागवड केल्या होच तो श्याम जाणे गोंयांत स्ट्रॉबेरीजय लायिल्ली ह्या भेण्याची चव खंय बरी आसा आनी कितें तरी नवीन म्हण मार्केटांतल्यान बरो दरूय ह्या भेण्याक मेळटा म्हण श्याम सांगता जवळ म्हाका दिसता 7 ते 8 वर्सां जालीं म्हाका हांव फूल एग्रीकल्चर ह्या कामान आसा आनी फाटल्या वर्सा म्हणजे भेणे काकडी कारली दोडगी ही लायतालो हांव तेच्या व्यतिरिक्त गेल्या वर्सा हांवें स्ट्रॉबेरी लायिल्ली आनी ह्या वर्सा ह्या म्हणजे पावसाळ्या सिजनान एक नवीन वरायटी भेणे लायिल्ले आसा एक भेणे आसा रेड कलरचे हे तुमी पळोवंक शकता आणि त्याच्या व्यतिरिक्त एक व्हाईट कलर भेणो आसा तोय बीन लायिल्लो आसा हे तुम्ही पळोवंक शकता ओके आता रेगुलर तू भेणे जे लायता पळय रेड कलर आणि व्हाईट कलर भेणे लावच्या फाटले उद्देश कितें तुजो
कारण नॉर्मली आमी जे भेणे आसा ते नॉर्मली आसाच आनी हो भेणो आसा जो रेड कलर आसा तेची टेस्ट आसा ती वेगळी आसा आनी इवन व्हायट कलर आसा तेची टेस्ट वेगळी आसा तेका लागून ह्या वर्सा हांवें एक थोड्या प्रमाणात लावन एक नवीन पद्दतीन लायल्ले आसा. अंदाज कितलेशे तुवें लायल्ले आसा सध्या? भेणे सध्या आतां एक 500 सुमार भेणे लायल्ले आसा, चड लावना ह्या वर्सा ट्रायल बेजीस म्हणून एक 500 भेणे लायल्ले आसा. ताका भरपूर मार्केटिंग कशें आहा, बाजारपेठेंत कशी प्रतिसाद आहा? एक नवीन म्हणटकच एक लोकांचो एक ओढ आसा तेची, कारण नवीन हे वस्तू खंयसर मार्केटांत गेल्या उपरांत लोक आवडीन घेता. साधारण अंदाजे केन्ना लायल्ले तुवें ते? अंदाजे मेच्या एंडाक लायल्ले. मेच्या एंडाक. आतां पर्यंत तुवें साधारणपणे कितले हार्वेस्टिंग केलां आसतलें तुज्या अंदाजान? एक 50-100 किलो आसपास हार्वेस्ट केला, चड करून ना. म्हणजे भेण्याचे लाग आसा ते मातशी कमी आसा. पूण मार्केटान रेटीच्या बाबतींत बरी आसा, म्हणजे रेट नॉर्मली पेक्षा चड वयता. चड वयता. पण तुजो कितें फुडलो फ्युचर प्लॅनिंग कितें? ह्या भेंडीच्या लागवडी कडेन चड लक्ष दितलो तूं? हय, म्हणजे हेच्या फुडें म्हणजे नॉर्मल भेंडो आसा तो हेच्या पेक्षा हो भेंडोच बरो आसा आनी मार्केट लोक चड आवडीन घेता. म्हणटकच फुडल्या वर्सा हांव मोठ्या प्रमाणात पीक घेतलो हेचें. खांडेपारा नव्या उदका प्रकल्पा आड उलोवचे पयलीं गांजा प्रकल्पाचें उदक खंय खंय आनी कितल्या लोकांक पावलां तें आदल्या PWD मंत्र्यान सांगचें. सुदिनान खंय 24 तास उदकाची फक्त आश्वासनांच दिल्या म्हण प्रियोरचो आमदार गोविंद गावडेचो आरोप. गोविंदान खंय बाणस्तारीचो बाजार ST फंडांतल्यान बांदलो ते सुदिनाक जनरल फंडांतल्यान कित्याक जमलें ना काय म्हण प्रश्न. गांजा प्रकल्प जर जाल्लो जर आसा जाल्यार त्या प्रकल्पाच्यान उदक म्हजे मतदारसंघान म्हणू नाका किंवा सभोवतलीचे परिसरान केन्ना उदक येवपाक लागिल्लें आसा आनी कितलें उदक येयल्लें आसा हेजो हिशोब जे वेळाचेर हो बांदकाम खात्याचो मंत्री आशिल्लो ताणें सांगचें. ताणें आरोप केल्लो आसा की खांडेपार जो प्रोजेक्ट जो येता तो प्रोजेक्ट डुप्लिकेट आसा तो म्हणटा. फायनान्शियल कॉन्करन्स घेवन ह्या प्रोजेक्टाक चालना दिल्ली आसा. हे लोकांनी फक्त गोंयकारांक आमी 24 तास उदक दितले 24 तास उदक दितले ही फक्त फटीचेच गोष्टी सांगिल्ल्यो आसात. पूण जे वेळाचेर गोविंद गावडे आमदार म्हणून निवडून आयलो त्या वेळाचेर ताणें कमिटमेंट केल्ली आशिल्ली आनी आज ती कमिटमेंट फुलफील केल्ली आसा. आज खांडेपारा जो 12 MLD प्लस ड्रिंकींग वॉटर आनी 18 MLD हे प्लांट जो आसा इरिगेशन पर्पजा खातीर हो प्लांट आमी प्रपोज केल्लो आसा. म्हणजे केरी सावयवेल्या बोळवय भागा खातीरच हो प्रकल्प ना तर कुर्टी खांडेपार विलेज पंचायत कुंभारजुवा बिजेल पंचायत सांतिस्तेव आणि थोडंफार प्रमाणे आमचो शिरोड्यातल्या बेतोड्या पाटात सुद्धा आम्ही हातून आस्पाव केल्लो आसा. कितली वर्सां जाली राजकारणात रावन आणि खास करून PWD खाते असताना केरीच्या लोकांक उदक दिवपाक शकले ना त्या मनशाक ह्या उदकाच्या प्रकल्पाचेर उलोवपाक कसलोच अधिकार ना. दुसरे ताणें उल्लेख केल्लो आसा की बाणस्तारी मार्केट हे ST फंडांतल्यान केल्ले आसात. हय, तुमकां कित्याक जमलें ना जनरल फंडांतल्यान हे बाणस्तारी बांदपा खातीर मार्केट बांदपा खातीर? आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. They guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa.
मुरगांवां नगरसेवकांक खंय स्वताच्या पैशांनी लोकांचो कोयर उखलचो पडटा. लेबर आनी नगरपालिकेच्यो गाडयो कोयर उखलपाक कमी पडटात. विनोद किनळेकारान ट्रक हाडून रस्तो क्लियर केला. सध्या कोविडाक लागून लेबर खंय कमी आसात आनी कांय सुत्रां सांगता ते प्रमाण नगरपालिकेन थारायल्ल्या रेटीर ते काम करपाक तयार नात. ओन गाडी घालून काडपाचो पडलो कित्याक कारण ताका कारण हें लोकांक लोक प्रतिनिधी जाल्लो आहा. सो लोकांक एकदां दोनदां आमी सांगूंक शकता की म्युन्सिपालिटी कडेन गाडी आहा ती सगळे रोटेशन वायज वयता. सो आमकां पावपाक आठवड्यांतलो एक दीस मेळटा. सो कचरो समज असो सांठवलो जाल्यार हे आन्सर हांव लोकांक दिवंक शकना परत. सो ते खंय तरी तेजेर सुटका काडपा खातीर आयज हांव खंय तरी पर्सनल गाडी घेवन विथ द हेल्प एंड एसिस्टंट ऑफ मॉविन कुदिनो हेंचे कडेन उलोवन तेणी गाडी म्हाका दिवन आयज हांव कचरो काडपाची आयज चालू कालसून काडीत हांव कचरो. कारण एरिया नीट उरपा जाय आनी दुयेंसांय वाडलेली आहा. डेंगूचे जावं मलेरियाचे लक्षणां त्याच भायर कोरोनाचो संकट असो येयलो. हेका हाताळपा खातीर खंय तरी क्लिननेस ड्रायव इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. तरी पूण म्हाजो आजून वॉर्ड आजून तितलो 100% क्लीन जावंक ना. हांव मान्य करता खूब जाग्यार अशें आहा थंय कचरो आजून भरलेलो आहा तसो सांठवलेलो आहा. तोय काडपाचो प्रयत्न चालू आहा. मंत्र्या कडेन उलयता. म्युन्सिपालिटी थ्रू तेंची गाडी मेळटा आमकां ना न्हू. काँग्रेसीचो फोंडेचो आमदार रवी नायक मडकयच्यान वेंचणूक लढयता जाल्यार आपल्याक फोंड्या काँग्रेसीच्या तिकेटीक मार्ग मेकळो म्हूण काँग्रेसीचो राजेश वेरेकार उलयला. रवीच्या ह्या निर्णयाक लागून नवीन पिढीक खंय संदी मेळटली. राजेश वेरेकारान पायलट आनी रिक्षावाल्यांक कडधान्यां वाटली. म्हजे सारक्याचें काम फोंड्यापुरतें मर्यादीत आसा. तेजें काम बाजूच्या मतदारसंघांत सगळे कडेन पसरलां. म्हाका दिसता आमचे नेते रवी नायकाक खंय तरी जाणीव जाल्या की आपल्यान नवीन पिढीक संदी दिवंक जाय आनी ताका लागून म्हाका दिसता तो फोंडेची जो मतदारसंघ आसा तो मोकळो करपाक सोदता. तो जर असो दुसऱ्या हितून तेणें इच्छा प्रकट केल्या न्ही तर म्हाका दिसता म्हाजो मार्ग काँग्रेस टिकेटीचेर लडपाचो हांगा मोकळो जातलो. आनी म्हाका आनी एक याद येता की आमी म्हणटा ती केन्ना केन्ना ही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. 1988 विधानसभेच्या निवडणुकेक रवी नायक फोंडेचो आमदार आशिल्लो त्या काळार 83 to 88. तेन्नाय तेणें 88 मडकयच्यान निवडणूक लढयली आनी तो मडकय केल्या कारणान फोंडेचो मोगो पक्षाची उमेदवारी सीट खाली जाल्लो. आनी तेन्ना म्हाजे जे वडील आसा शिवदास वेरेकार तेणें 88 मोगो पक्षाचेर फोंड्यान निवडणूक लढून ते जिखले. म्हाका दिसता हें हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ म्हणटा तें फोंड्यान जावपाचें आसा. आमचो पूर्ण पाठिंबो रवी नायक जर मडकयच्यान निवडणूक लढयता जाल्यार आमचो पूर्ण पाठिंबो तांकां आसतलो. पारशा ध्रुव स्पोर्ट्स क्लबाची स्वच्छ खाजनगुंडा बांद मोहीम. लोकांनी हो बांद आपलो समजून खंय जतनाय करची. जीवन आनंद संस्थेची आश्रय नाशिल्ल्यांक ओपा खांडेपारा मा आसरो घर. शिरोडा पंचायतीन 14व्या फायनान्स फंडा वरवीं सेल्फ हेल्प ग्रुपांक शिवणीची मागणां. शेतकारां खातीर ट्रॅक्टर घेतल्यात. उटंगाराच्या पावसाक लागून माळंगड सांखळे पालसण कोसळ्ळें. गोंयभरच्यो एक खबरो. खाजनगुंडो बांद ही पारशाची शान म्हटल्या जाता. एक प्रेस्टिजियस असो एक प्रोजेक्ट तो. जाल्यार त्या खाजनगुंडो बांदाचेर पळयता जाल्यार हालींच्या तेंपार खूब जाण एक पिवन बियरीच्यो बाटल्यो इतर कसले तरी पार्सलां आनी तेजे लेफ्ट ओवर्स सगळे कडेन उडोवन तो खाजनगुंडो बांदाची एकदम वाताहत जाल्ली. पूण आयज पारशाचे सगळे भुरगे दीपकाच्या नेतृत्वा सकयल एक स्वच्छ खाजनगुंडो अभियान एक चालू केला. दुःख दिसता की हे सगळे सुशिक्षीत लोक आणि ह्या सुशिक्षित लोक हे असे घडून हाडटात कारण हेचे फाटल्यान खूब परिश्रम आसात. हांव विनंती करता की ह्या खाजनगुंड्याची प्रत्येकान आपण म्हणून समजून त्याची देखरेख करपाची. जी वृद्ध अशीच अन्न-वस्त्र निवाराशिवाय मरत होते, निधन पावत होते आणि त्यांना पण एक फंडामेंटल राईट्स मूलभूत हक्क मिळावे म्हणून 2013 पासून संस्था सुरू केली जीवन संस्था. मुंबईमध्ये रस्त्यावरचे वृद्ध, मनोरुग्ण, अपंग, मतिमंद या लोकांसाठी काम सुरू आहे. आत्ता आमचे सांताक्रूज, विरार, दहिसर, खार याचे प्रकल्प आहेत. हे जे पडलेले असतात त्यांना उचलतो, आंघोळ घालतो, जखमातले किडे काढतो आणि त्यांचं आमच्या आश्रमात आणतो आणि त्यांना बरे करतो. ॲड्रेस मिळाला त्यांच्या घरी नेऊन सोडतो. आतापर्यंत 600 लोकांपेक्षा जास्त लोकांना ऑल इंडियात नाही तर बाहेरच्या देशापर्यंत नेऊन सोडले जातात. फायनान्स फंड येता, आमचो सेंट्रल गव्हर्नमेंट फंड दिता, त्या फंडांतल्यान आमी हे ट्रॅक्टर घेतलो
पावर टिलर घेतलो आणि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर ही सेविंग मशीन, गांवचे रस्ते निवळ उरचे म्हणून 2 वीड कटर पाल कापपाक ही वेवस्था ह्या सगळे 14 फायनान्स फंडांतल्यान परिसरांत जे काम करपी शेतकारी लोक आसात, खाजन शेतीत काम करपी आसूं, दोंगरांनी दोंगराच्या माथ्याचेर काजू बागायत निर्माण करपी आसूं किंवा दरी जे आसात तातूंत भितर कुळागरां निर्माण करपी लोक आसूं, हे सगळे लोकांक आधार दिवप आनी तांची उत्पन्न वाडोवप आनी तांची समृद्धी पळोवप हे अत्यंत गरजेचें जावन आसा. आनी म्हणूनच आज शिरोडा पंचायती हो जो उपक्रम केलो पळय देवस्थान, शिरोडा पंचायत हांचे सगळ्यांचे एकमेकांच्या सहकार्यान लोकार्पण करपाचो म्हणजे कार्यक्रम केला. तो अत्यंत सुंदर असो कार्यक्रम आसा. पावस तेकोन येयल्लो आसा, थोडेच दीस पावसाक आसा आनी अशा वेळार रस्तो रुंदी करप हे साध्य का असाध्य, योग्य की अयोग्य हो तांच्यांनी विचार करपाक जाय. आनी हांव अशें म्हणटा की हे अयोग्य आसा, योग्य ना. आनी आतां सुद्दां हो तिगारो पळय आसा तो सुद्दां कोर्सा पर्यंत आसची शक्यता आनी प्राण हानी ही जातलीच नेमकीच चड तर उपाय योजना केली ना जाल्यार. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक अशें म्हणटा की जातीन गांवचो विकास करून हांगा एक प्रोडक्शन हॉल बांदचो. हे सेजा गांवचो खूब पयलीं पासूनचो डम आसा, म्हणजे आमच्या जाणट्याच्या टायमाचो हो डम सेजा गांवचो. हो पावस असो चड पडलो काय ओदोळार कोसळटा हे वार्षिकचेच आसा, भितर कांय डावट ना, दुबाव ना. आतां आमी हेजेर सोल्युशन काडपाक लागून सेजा गांवा कडेन एक रिक्वेस्ट करतली की हांगा कितें तरी आमकां एक रिटर्निंग वॉल बांदीत जाल्यार हांगा रस्तो आनीक बारीक जातलो. आमी एक रेल्वे टायप एक हे आसता पळय, रेल्वे सायडीक चेन ब्लॉक टायप आसता पळय, सरयांनी बांदलेलो आसा, तसोच असो जे कडेन व्हडलो व्हडलो डम आसा त्या एरिये कडेन पर्यंत आमी सेजावा कंपनी कडेन एक रिक्वेस्ट करतले की थंय आमकां तेंच्यांनी जाळी मारून दिवची की दळण कोसळ्ळी की ती रस्त्यार येवची ना आनी लोकांक त्रास जावचे ना. हेजेर आमी एक थांब हे घेतले आनी सेजावा कडेन एक बैठक घेवन आमी तेंचे कडेन आमचो प्रपोजल घालतले. आमकां शुअर आसा सेजावा काम करून दितले, हेजेर आमकां विश्वास आसा. फ्लायिंग सीख धांवगडो मिल्खा सिंग संवसाराक अंतरलो. ताका म्हयनोभर पयलीं कोविड जाल्लो. हालींच ताची घरकान्न निर्मल कौर कोविडांत सोंपिल्ली. तो 91 वर्साचो आशिल्लो. ताचेर निमणे संस्कार शेनवारा जाले. ताच्या फाटल्यान ताचो पूत आनी 3 चलयो आसात. देशभरांतल्यान लोकांनी ताका आर्गां ओंपली. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंट लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.